खाती वाडचे पयलीं मुख्यमंत्र्यान सुदीन ढवळीकाराक दिल्लें येरादारी खातें काडून घेवचें अशी मागणी गोवा बस ओनर्स असोसिएशनान केल्या। संघटनेन येरादारी संचालक अरुण देसायकूय थंयच्यान हालोवपाची मागणी केल्या। बसवाल्यांक ईडीसी वरवीं रीण, नव्या येरादारी ऑफिसांनी चड कर्मचारी आनी कदंबा आनी खाजगी बसी मदीं समन्वय घडोवन हाडप अश्यो कांय मागण्यो संघटनेन केल्यात। बस स्टँडा फोंड्याच्या रुटाक पळय बसी चलता तांकां त्रास सोंसचे पडटा, वास्को सोंसचे पडटा, म्हापसा पणजे रुटार ज्यो बसी आहा तांकां प्रॉब्लेम जाता। म्हणून आमची मागणी आसतली प्रामुख्यान की कदंबाच्या आनी प्रायवेटा भितर खंय तरी एक समन्वय समिती स्थापन करून जाता तितल्या बेगीन की ज्यो पळय तेंच्यो समस्या आहात सगळ्या प्रायवेटांच्यो आनी कदंबाच्यो कितें तरी आसूंक शकता त्यो सरकारान त्वरीत सोडोवच्यो। वाहतूक खातें जें पळय सुदीन ढवळीकाराक दिलां जेणी ज्या मनशान गेली 4-4.5 वर्सां पळय कांय दखल घेवंक ना त्याच मनशा कडेन परत वाहतूक खातें दिल्ल्या। पूण आजून तरी आसतना मनोहर पर्रीकाराच्या सरकाराचो कॅबिनेट आजून सारकें जाग्यार पडोंक ना म्हणून तरी आमी संघटने तर्फे आमची पोरणी मागणी आहा आनी आतांय परत आमी तीच मागणी करता की खंय तरी वाहतूक खातें मुख्यमंत्र्यान बदलपाची आमची मोठ्या प्रमाणात अशी अपेक्षा आहा सगळ्या बस मालकांची। आतां वाहतूक खात्यान आपली ऑफिसां स्टार्ट केली, काणकोण केल्या आनी पेडण्या केल्या, म्हणून सांगपाक दूख दिसता की थंयसर फक्त एसिस्टंट डायरेक्टर व्हरून बसयल्ले आहा। म्हणून सामान्य मनीस आनी आमच्या बसवाल्यांक तेजो आयज पर्यंत कांय फायदो जायना। आयजच्या आमी प्रेस कॉन्फरन्सांतून मुख्यमंत्र्याक आवाहन करता की पेडण्या आनी काणकोण पळय जे ऑफिस स्थापन केला, एसिस्टंट डायरेक्टरूय बसयल्या, थंयसर इमिजिएटली व्हरून स्टाफ दिवचो म्हणून। लायसन काडपाक सामान्य मनीस वयता, आमचे बसवाल्यांची रिन्युवलां आसता, प्रत्येक फावटी आमकां 160 रुपया 20-30 रुपयाच्या जाग्यार भरचे पडटले आसले त्या जाग्यार आमकां 160 रुपया भरचे पडटा। म्हणून ती एक आमची प्रामुख्यान मागणी आहा की स्मार्ट कार्डाचो पळय विशय आहा हितून मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें म्हणून। आमच्या एसोसिएशनाचो जेन्ना पळय उद्घाटन केल्लें मनोहर पर्रीकारानूच केल्लें त्या टायमार तेणी म्हाका पूर्ण आश्वासन दिल्लें की आपलें सरकार जर सत्तेर येयलें जाल्यार आपूण तुमकां पळय लोन दिता पळय नवी बस हाडपाक ते थ्रू ईडीसी करतलो म्हणून। त्या आश्वासनाक आमी ताका खंय तरी आतां उगडास करून दितले, सोमाराक रिप्रेझेंटेशन दिता। म्हापशेच्या उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत पेशंटाक बरी सेवा मेळना म्हणून भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार सामके बेजार जाल्यात। गरीब पेशंटाक डॉक्टरांनी बरी सेवा दिवची असो उलो भलायकी मंत्र्यान शेनवारा मारलो। गांजील चाविल्ल्या मांद्रेंतल्या दोगांची चवकशी करपाक भलायकी मंत्री शेनवारा हॉस्पिटलांत पावले तेन्ना थंय कोणूच दोतोर जाग्यार नाशिल्ले। योगायोगान शेनवार आसलो पण म्हाका भरपूरच विस्कळीतपणा दिसता। टायम एंड अगेन हांव सांगत आसा की हॉस्पिटलां ही जनतेचो विश्वास संपादन करणे गरज आसा। खास करून गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां जी आसात थंय लोकांचो विश्वास आसूंक जाय। जी एटिट्यूड दोतोरांची आनी एकूण हांगासरल्या मॅनेजमेंटाची दिसता ही निश्चितपणे उत्साहवर्धक ना। हांव येवन प्रत्येक पेशंटाची चवकशी करप ही अपेक्षाच ना, पूण ताबो घेतल्यार 3 फावटी हांव आयलो। हांव ती एकाय फावटी म्हाका हांगा बऱ्या स्थितीन आसा अशें म्हाका केन्ना दिसूंक ना। हांव आयल्या नंतर धांवपळी जातात। आज शेनवार म्हणून हें आसा समजूं शकता हांव, पूण शेनवार आसता म्हणून पेशंट आनी दुयेंस हे शेनवार आनी आयतार पळोवन येना, ते खंयच्याय दिसा येवं शकता। आज जे गांजील मूस साबून ज्यो 2 महिला आयिल्ली आसात भितरली एक महिला ही सामकी डिटरिएट जाल्ली आसा। खरें म्हणजे ताच्या फाटल्यान दोतोर आसूंक जाय आसले। कन्सल्टंटान पळयलें आनी कन्सल्टंट गेलो अशें म्हाका म्हायती मेळ्ळ्या, पूण आतां हांव आयलो म्हणटकीर तेची मार्गाक लागतलें हें म्हाका कळूं शकता। मयेची फामाद माल्यांची जात्रा स्थगीत दवरल्या। 2 पंगडां भितर जाल्ल्या केस्तांवाक लागून मये गांवच्या मामलेदारान जात्रा स्थगीत दवरपाचो आदेश दिला। जात्रा शुक्रारा जावपाची आशिल्ली। देवाचो उत्सव केस्तांवाक लागून बंद दवरचो पडिल्ल्यान लोक सामके पिकार जाल्यात। शेनवारा दनपारा देव रवळनाथाची तरंगां भायर काडटना तणाव जाल्ल्यान 2 जाण जखमी जाले।
मयेच्या श्री माया केळबायची माल्यांची जत्रा शुक्रारा आशिल्ली. परब गांवकार आनी नायक गांवकार ह्या म्हाजणांच्या 2 पंगडां मदीं फाटलीं कितलींशींच वर्सां केस्तांवां आशिल्ल्यान जात्रे वेळार कडक पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो. ह्या जात्रेक शेकड्यांनी लोक आयिल्ले. व्हडली फेरीय भरिल्ली. पुलीस बंदोबस्तांत तरंगां देवळांत हाडली तेन्ना एका पंगडान ती आडायली. ह्या वेळार 2 पंगडां मदीं बरोच बोवाळ जालो. ह्या बोवाळांत 2 म्हाजण मातशे जखमी जाले. म्हाजणांच्या 2 पंगडां मदीं झगडी जाल्ल्यान माल्यांची जत्रा रद्द करपाचो आदेश दिवचलचो मामलेदार चंद्रकांत शेटकारान दिलो आनी तशी नोटीस देवळांत लायली. माल्यांची जात्रा अर्दार बंद पडिल्ल्यान भावीक लोक बरेच चाळवल्ले. मात कडक पुलीस बंदोबस्त आशिल्ल्यान वायट घडणूक घडूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. शुक्रारा रातीं चोरांनी मडगांवची 3 दुकानां फोडलीं. एका दुकानांतलो सुमार 80,000चो माल फारायलो. सिनेलता कडली 2 आनी खारेबानावेले काकोडे हार्डवेअर ह्या दुकानाचे शटर बँड करून माल फारायलो. चोरांनी खारेबानावेल्या शॉपात हात मारलो, मात सिनेलता कडच्या शॉपांनी चोराक कांयच मेळूंक ना. म्हाका सकाळ फुडें 6:30 फोन आयलो देसायालो. हांगा येवन पळय जाल्यार अर्दे शटर उक्तें आशिल्लें. मागीर पुलीस स्टेशनाचेर वचून कंप्लेन दिली. पुलीस आयले आनी तांकां रिपोर्ट दिलो. एक टीव्ही आशिल्लो LCD 32 इंचीस तो व्हेला. म्हगेलो लॅपटॉप व्हेला. अरावंड 22,000 कॅश व्हेल्या. आनी एक मोबायल व्हेला. आनी आमगे 1-2 टूल्स व्हेल्या. हँड ग्राइंडर्स व्हेल्या. जवळ जवळ बिटवीन 70,000 to 1 lakh रुपीज जातले सगळे. परस भितर कितें आसता तें मोर इम्पॉर्टंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.